करपा खातीर वाट ना. हे आसा थंय बेडरिडन लोक आसात, 94-95 एजीचे लोक आसात थंय भितर. ल्हान भुरग्यांक आतां पर्रीकर सरान स्वता धरून हाडला, हें आमी पळयल्लें आसा. कितलेशे लोक भितर भरपूर आसतले, 50 तरी जाणटे अशे कोणी हे जाल्ले आसतले. ते पळय लोकांक हाडला. I don't want to comment anything on the local leader, पंच member. I don't want to comment. हे दिसता न्ही आमकां काय ना. एव्हरी इयर करून त्यांच्यानी हे सोल्युशन काडपाक जाय. तुम्ही पळोवपाक हांगासर शकता की लोकांची हांगासर सारकी हालत जाल्ली आसा, कित्याक की जसो जो उजो वाडटा तसो तसो स्मोकूय हांगासर वाडपाक लागिल्लो आसा. आनी जे ह्या बिल्डिंगेंतले रेजिडंट्स आशिल्ले तांकां इवॅक्युएट करपाचे सद्या जे आमचे फायर फायटींग आनी जे गोवा पुलीस आसा तेंच्यांनी हांगासर आपल्या हातीन घेतिल्ले आसा. तुमचं मायक हा मायक हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता जो एक एल्डरली आसा तेका सुद्दां तुम्ही हांगासरल्यान ते आमच्या फायर फोर्सा ते सद्दां हांगासरल्यान इवॅक्युएट करता. ह्या कामान फक्त आमकां हांगासर अशें दिश्टी पडटा की जे एम्बुलन्सीस जाय आशिल्ले हांगासर ह्या जाग्यार सद्या ते आमकां हांगासर खंयच दिश्टी पडना. एम्बुलन्स जे आमचे फायर फोर्स आसा तशेंच गोवा पुलिसूय हांगासर येवन सगळे तेंच्यांनी लोकांक हांगासर इवॅक्युएट करपाचे हांगासर ट्राय केल्लो आसा. सद्याचे हे विज्युअल्स तुमकां आमी दाखयता जे कामराभाट जी एक बिल्डींग आसा थंयच्यान तुम्ही पळोवपाक शकता विजिबिलिटी सामकीच कमी जाल्ली आसा त्या जाग्या वयल्यान. आनी तशेंच आमचे जे फायर फोर्स आनी जे गोवा पुलीस त्याच प्रमाणे हांगासर काम करता. एवरी इयर हांगासर असोच उजो पेट्टा, बट ह्या फाटी खूब एक मेजर असो म्हणपाक शकता आमी. त्या खातीर लोकांकूय हांगासर खूब त्रास जाल्लो आसा. तुमी विजिबिलिटी पळोवपाक शकता कांयच दिसना फुडें. सद्याक ज्या आमी लोकेशनाचेर आसा ते आमकां बिल्डिंगेचें नांव सांगूंक शकना, बट विजिबिलिटी इतली कमी जाल्या की फुडें कांय दिश्टी पडना. आनी ज्या बिल्डिंगेंतले कितले रेजिडंट्स आसा सद्या कितले रेजिडंट्स ना तेजोय कांयच जे ऑफिशियल आसा तेंच्या कडेन कांयच नंबर ना. आमचे ग्राउंड रिपोर्टर म्हणटा ते हनुमंत नगलूर सद्याक हांगासर आसा ते घेता टेक ओवर. सद्याक आमी मातशे ब्रेक घेतले कित्याक म्हणजे हांगसर रावपाचे परिस्थिती ना, त्याच बरोबर श्वास घेवपाक खूब त्रास जाता. आतां आमी पळयलें की 84 एज ऑलमोस्ट 84-85 एजीचो एक जाणटो ताका कशें फायर सर्वीस आनी पुलिसांनी मेळोन ताका बिल्डिंगाच्यान हाडले आनी कारीन बसून ताका धाडले. आतां ते बिल्डिंग काडून दुसरे बिल्डिंगेन आमी आयल्या हे सोदपाक की हांगा कोण आसा काय ना, ह्या बिल्डिंगान आनी कोण रावता काय अशें करून पुलीस आनी फायर ब्रिगेड तांकां सगळे बिल्डिंगेंतल्यान भायर काडूंक सोदता. कित्याक म्हणजे हांगा फायर ब्रिगेड आहा, पुलीस आहा, पण एम्बुलन्स एक सुद्दां दिश्टी पडना. भाई बिल्डिंग में और कोई लोग है? बिल्डिंग में है तो वहाँ है, यहाँ भी है लोग. कितने लोग रहेंगे यहाँ पे? गिनती तो नहीं किया लेकिन है बिल्डिंग में है. इतने सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब लोग हैं? हाँ लोग है. सर अजून पळय फायर ब्रिगेड प्रयत्न करता की तांकां वयल्यान सकयल हाडूंक. खंय गेल्या? सो हे पळोवंक शकता हे जे शेत आहा ही फाटली शेत, ही शेताक तेकून सामके तेकोन हो बिल्डिंग हो सगळो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग आहा. हे शेत ते उजो पेटलेले ते पालेले आतां फायर ब्रिगेड येवन ह्या बिल्डिंगेन सारको तेकून जे बिल्डिंग दिसता ह्या बिल्डिंगेन अजून लोक आसलेले आसूं शकता.
खुबशे लोक कोणी घरान एज असू शकता, भुरगे असू शकता, युथ असू शकता, कोणी असू शकता, कोण हँडिकॅप असू शकता. असले सिच्युएशनान हांगा फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसा बरोबर पुलिसा बरोबर ॲम्ब्युलन्स आसपाचे खूपच म्हत्वाचे असले. कित्याक म्हणजे वर्सान वर्स असली गजाल ह्या शेताक उजो पेटत असता आणि हे सफोकेशन ब्रिथींग प्रॉब्लम हांगा जायत असता लोकांक. सो हे हांगसर पळयलें जाल्यार लोकल पंच मेंबर ना, सरपंच ना, आमदार ना, त्याच बरोबर हांगसरले ऑपोजिशन लिडर सुद्दां ना. सो लोक हांगा अजुनूय तळमळटात. ते फोनार फोन करता की अशें प्रॉब्लम जाला. फोन केल्या उपरांत ॲम्ब्युलन्स मात येवंक ना. पण सगळे फायर ब्रिगेड पण आमी एक सांगू शकता की फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसा त्यांनी आपले खूब प्रयत्न केल्यात. तांकां आमी तोखणाय दिवपाची गरज आसा. कित्याक म्हणजे ज्या रितीन हांगसर लोकल लोकांक आमकां रावपाक त्रास जाता, विजिबिलिटी कमी आहा, साहस घेवपाक खूब त्रास जाता, कांयच दिश्टी पडना. तसल्या सिच्युएशनान ते फ्लॅटार वयर चडल्या, लोकांक हाडल्या, आपल्या उखलून तेंच्यांनी हाडून सकयल हाडून कारीन बसयला, सेफ तांकां उदक दिल्या. सो आमी हे सांगूं शकता की फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस तेंच्या खातीर खुबशे जीव वाटावले. ते अजून प्रयत्न करता की कोणाक हार्म जावंक ना. पण तेंची एक रिक्वेस्ट आसा की ॲम्ब्युलन्स जाता तितके बेगीन हांगा ॲम्ब्युलन्स पावूंक जाय. कित्याक म्हणजे आमी पळयल्या दोळ्यांतल्यान की खुबशे एज जाल्लो, सारको जाणटो जाल्ले मनीस आहा. आतां एक गाडी हांगसरल्यान भायर सरला. ह्या बिल्डिंगेन आनीक आसा म्हणटा लोक. हे तू माय करपा नाका, माय करूया. ना ना गेले असा मॅडम तुम्ही मातशें न्हू भितर सफोकेशन जाता. आणि कोण ना पुढचो न्हू आमी हेल्प करता. मातशें गाडयेन धुवरान जावचें ना तुमकां रावपाक. सो प्लीज मातशें भायर करा. खूप आणि दुसरे तुम्ही पाहू शकता ह्या रितीन पुलीस आणि फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस कशें लोकांक जागृत करता, उठयता आणि घरांतल्यान भायर मातशें सरून सांगता. कित्याक म्हणजे ब्रिथींग प्रॉब्लम जावं शकता, सफोकेशन जावं शकता, कितेंय जावं शकता. फायर ब्रिगेड आपले सगळे मटेरियल्स जे गरज पडटा ते सगळे घेवन ह्या बिल्डिंगेन स्टेप टू स्टेप सगळे वयर चडटा आणि पुलीस आपले फूल ट्राय करता. उकलून हेल्प करा मातशें. हय धुवर फूल भरल्या. चड जाणटी हा आमी आसतोय सुकले न्ही जाणटे घालता नुस्तें. बाहर चलना. अंदर अंदर है. कितने बजे से आग लगा, धुआं आया अंदर? ये धुआं तो कम से कम वो 12-1 बजे. 12 बजे तब से धुआं अंदर है. हाँ. और अभी अगर आप लोग अंदर है. हाँ. घर पे और कौन है बोला? और एक अंकल है, बूढ़ा कितना है, एज कितना है उसका? उसका 83. पीटी ऐसे उठ नहीं सकते अभी हैं. आपको पुलिस ने आके क्या बोला है? बाहर निकलने को बोला है पुलिस ने आके? नहीं अभी तो अंकल है बोला तो रहने दो उसको. उतना धुआं नहीं है अंदर. नहीं. फिर अंकल को सांस लेने का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है. मेरे को तो एक बार मर जाएगा जैसा मुझे लगा था. आपको ऐसा लगा कि मर जाएगा. आप तो अभी यंग है लेकिन वो बूढ़ा है तो हाँ. उनका क्या होगा?
आपने पूछा अंकल को बाहर निकलेंगे या नहीं? नहीं अंकल तो अंदर में मैं धुआं घुसने के लिए नहीं दिया। हाँ हाँ इसलिए वो ठीक है। ठीक है ना, आप देखते रह जाओ उनको। हाँ ठीक है। तुम्ही पळोवपाक शकता आमी आतां सद्या एका बिल्डिंगेन इतलो सुद्दां लायता आनी तो मागीर तो असो वाऱ्याचो तो वाडटा. पयलीं सगळे रोयताले 10 वर्सां पयलीं हांगा 50% शेत रोयताले. आतां एक 2-3 जाण थंय रोयतात आनी त्या प्रमाणे आतां तो एकट्यान कोणी आपली क्लीन करून लायलो आतां तो वाऱ्यार वाडलो तो उजो लायता आनी चल्लो. तर एक जाता की ते फावट जाल्लो कारणान खूब लोक स्टक म्हणजे फुडें कांय दिसत नाशिल्लें लोकांक. प्लस ते पोल्युशन जालें सामकें इंटेन्स सारकें. इतेंच एक धुंवर जालें कोणाकूय दिसना न्ही ते तोंडाक घाला. सो इट इज अ फॅक्ट आनी तो जाता. सो हाव बेस्ट कंट्रोल. फॉर्च्युनेटली कितें जालां हें फक्त ग्रीन ग्रास सुक्कें जर आशिल्लें जाल्यार बेगीन वता आशिल्लो. हें हारवे आसल्या कारणान कितें जालां ताका वचूंक वेळ लागता आनी धुंवर चड जाता. सुकें आशिल्लें जाल्यार सुसेगें वता आशिल्लें. पूण सर केन्ना मेरेन आतां येतलें असो तुमकां दिसता कारण ते वारो येत आसा. वाटप सोंपता म्हणजे कोता आनी एक 15-20 मिनट भितर बंद जाता सगळें. बिकॉज आतां बाउंड्रीच्यान पावले इट्स ओवर. 10-15 मिनटां लागतले ताका. वर्षा And this is not a small area, a large area. These are also made now. So they are controlling by the side. That's a good strategy. दाखयता न्ही धुंवर धुंवर दाखय भायर या आमी. धुंवर दाखोवन या न्ही मातशें कंपाउंडा भितरल्यान दाखय. सो सारको कोण येयले पिल्लू म्हणटा सगळ्यांक भायर काडपाक. वेल डन. ते तेंचें नांव कितें घेवन हें का सद्याक पळोवपाक शकता जे फायर फोर्स आसा ते बिल्डिंगेचो तेंच्यांनी हांगासर वापर करून जे ज्या जाग्यार पावता त्या जाग्यार तेंच्यांनी हांगासर जे उदक मारून उजो पालोवपाची तेंच्यांनी हांगासर ट्राय करपाक सुरवात केल्ली आसा. त्याच बरोबर आमी पळोवपाक शकता बिल्डिंगेच्या लागीं पाविल्लो आसा आनी अजून कंट्रोल चड पयस आशिल्लो हांगासर गाडी पावना थंयसर आतां. दुरीत कापला सगळं.
हांगासर तुमी पळोवपाक शकता जे फायर फायटर आसा तेंच्यांनी हांगासर सद्याक बिल्डिंगेचे जे टॅप वॉटर आसा तेजो उपयोग करून सद्याक हांगासर जे फायर एक्सटिंग्वीश करपाचें हांगासर तेंच्यांनी चालू केल्लें आसा. ज्या जाग्यार तेंचे लागीं मेळटा त्या खंय खंय गाडी पावना तो पर्यंत तेंच्यांनी हांगासर हांगासर सुरवात केली आसा. सद्याक अजुनूय तुमी पळोवपाक शकता धुंवर तसोच चालू आसा. धुंवर कमी जावना बट लोकांक हांगासून काडपाचो सद्या हांगासर तेंच्यांनी हे दवरिल्लो आसा. हांगा सद्या पळोवपाक शकता तुमी जी फायर फोर्साची गाडी आसा ती येयल्ली आसा. खरेंच फायर फोर्स आनी जे गोवा पुलीस आसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणटा आमी ताका ते सद्याक तेंच्यांनी हांगासर येवन एक बऱ्या तरेन काम केल्लें अशें आमकां दिश्टी पडटा. आनी आमी पळोवपाक शकता की जेन्ना फायर फायटिंगाचें जेन्ना तें उदक रिफील करपा खातीर तेंच्यांनी हांगासर एका घराची ह्या बिल्डिंगेची तेंच्यांनी हांगासर एक हेल्प घेतिल्ली आसा. भितर वयता उदक उदक येता फुटला ते पायप तू करता फास न्ही नाका नाका उदक पाय फुटला तुझे आनी उदक वेस्ट जातलें नाका नाका पुरो पुरो आनी काय करता का इट्स ओके. सद्याक तुमकां आमी विज्युअल्स दाखयता ते आमराभाट हेच्या कडल्यान ज्या जाग्यार जी फायर फोर्साची टीम आसा तेंचे उदक सोंपलेल्या कारणान ते हांगासर सद्याक रिफील करता एका घराचे एक रेजिडन्साचे उदक घेवन तेंच्यांनी हांगासर रिफील करपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर आमी गोवा हांगासर तुमी पळोवपाक येता ते विजिबिलिटी सामकीच कमी जाल्या आनी जसो जसो वारो वाडटा तसो तसो हांगासर धुंवर सगळ्या डायरेक्शनान घुंवता. आनी आमी पळयतात की पुलीस तेंच्यांनी सद्याक जे रेजिडन्स आसा तांकां एस्कॉर्ट करून सद्याक ते भायर घेवन येतात. पळयतात आमी जे एल्डरली आमकां दिश्टी पडटा ते तुमी हितूंतल्यान पळोवपाक शकता. जे एल्डरली आसा तांकां सद्याक तेंच्यांनी भायर काडिल्ले आसा. हे तुमकां आमी आतां ग्रावंड रिपोर्ट खरेंच गोवा पुलीस तशेंच फायर फायटर्स तांकां खरेंच थँक्यू म्हणपा सारकी तेंच्यांनी हांगासर लकीनी माग बी सगळ्यांनी भायर घाललेलो बरें माग येता मळ्यार बिमार. अरे म्हाका घरा कडेन 2 वरां आतां 2 वरां भितर सरलो मातशें कमी जालें आतां हे म्हजें घर हांगा कांय तुमचें घर हांगा तुमकां कांयच चान्स ना. 2 वरां 2 वरां जस्ट
हे तर आम्ही पळयलें की ज्या कशे मेहनत करून फायर इमर्जन्सी सर्वीस त्याच्या बरोबर पुलीस ते कशे बिल्डिंगेन घुसले आणि ते जाणट्या भुरग्या तांकां ते उखलून हाडले आपल्या सुद्दां आनी तेंचे रिक्वेस्ट केले पण अशें जेन्ना रेस्क्यू ऑपरेशन जेन्ना ते करता ते बिल्डिंगचे भायर काडपाक त्यांचो जीव वाटोवपा खातीर जेन्ना फायर ब्रिगेड भायर वयता तेंच्या फ्लॅटांनी वयता तेन्ना कॉर्पोरेट करपाची खूब गरज आसता कॉर्पोरेशन हांगसर आमकां आयकूंक मेळ्ळें की खुबशे जेन्ना जे फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस जेन्ना फ्लॅटांनी गेले जाणटे काडपाक गेले भायर सर म्हणून कित्याक म्हणजे सफोकेशन जातलें तुमकां प्रॉब्लम जातलो हांगा ब्रिथींग तुमी भायर सरा म्हटलें की थोडे जाण तांकां उलटा प्रश्न करपाक लागले की हांव भायर सरून कितें करूं भायर खंय वचो सो खुबशे जाण भायर थोडे जाण नाकारले पण तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली आनी तांकां उखलून हाडले आनी मागीर कारान बसयले आनी ह्या एरियाच्यान जाता तितके सगळ्यांक लोकांक हांगसरले फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस आनी पुलीस तेंच्यांनी तांकां भायर काडले पण अजून पर्यंत हांगा एम्ब्युलन्स सर हांगा एम्ब्युलन्स आयला अजून हांगा एम्ब्युलन्स येवंक ना अजून एम्ब्युलन्स पण हांगा फायर ब्रिगेड येयली फायर ब्रिगेड कंट्रोल आसली बट तो नॅचरली इतको वारो हें जाला तेका लागून खूब धुंवर वाडलेलो आसा कळ्ळें बट डिजास्टर मॅनेजमेंट अजून जवळ जवळ एका वरान सुमार डिजास्टर मॅनेजमेंट येयलें पण फायर ब्रिगेड वॉज कंटिन्युअसली कळ्ळें न्हू आतां फायर ब्रिगेडीन कितल्या लोकांक भायर काडला अशें जाणटे लोकांक अशें एटलीस्ट एक 10-20 जाणां आमी सगळे फायर ब्रिगेड लोकल्सान मेळोन काडलेले आसा हिंगा भायर कळ्ळें मॅक्झिमम रेस्क्यू जाल्या सद्या तरी कांय भंय वचना कित्याक वाऱ्याक लागून आटोक्यान येयला आतां उजो तो पणजी पुलीस स्टेशनाचे स्टाफूय आसले हय ते आतां येयल्ले आसा कळ्ळें आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक सांगलेलें आसा सो दे ऑन द वे असले कॉर्पोरेशनाची खूब गरज आसता कॉर्पोरेट करूंक जाय तेन्ना कॉर्पोरेट करूंक जाय वी आर कॉपरेटिंग टू पीपल बट हांगासर करंट इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण ना जे कोण हांगासर येवपाक जाय आसले पळय ते कोण येवना बस सगळे त्रास लोकांक भोगचे पडटले कांय कळ्ळें अड्डेले सड जाय सर 11:30 ह्यो सगळे सफोकेशन 11 सुमार स्टार्ट जाल्लो कळ्ळें तो हळूहळू वाडोवंक लागलो 12-1 सुमार चड जालो आनी जवळ 2 काय 3 वरां सगळ्याक फूल स्मोक आसलो कांयच दिसनासलें फुडलो दिसनासलो इतको वाडलेलो उजो जेन्ना कमी आसता स्टार्टिंगूच जर तेन्नाच जर एक्टिवनेस घातलेले आनी तेन्ना जर फायर ब्रिगेड टू कम एंड सॉल्व दीस इश्यूज जाय जावचें आसलें आनी दिस एवरी इयर ऑथॉरिटीज फेल जाला खंय तर कित्याक वर्सा हें चालू आहा एवरी इयर जाल्लो आसा म्हणजे तेंच्यांनी कितें आतां पळय कोण करता इंटिमेट तरी पयलीं करूंक जाय कितें घालता सो नेसेसरी एक्शन घेता न्हू हो पंच मेंबर जे लोकल लिडर तेंचे एक हे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता हय तांकां तरी इन्फॉर्म करूंक जाय पळय घालता जाल्यार तेंच्यानी येवन पळोवंक जाय कितें कॉग्निजन्स घेवंक जाय पूण हें जाल्लें ना 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 हें आमकां एवरी इयर फेस करता आमी ह्या वर्सा चड जाल्लें आसा सगळ्यांक भायर काडलेलें आसा सगळ्यांक भायर खरेंच बरें काम केलेलें आसा आनी सकाळच्या 11:30 ते हांगासर हे फिल्डार आसा आमकां दिश्टी पडटा पण आतां मेजर सर तुमी ऑलमोस्ट कवर अप जालेले आहा हय तुमी 11:30 हा सर हांगासर मागीर कितें कितें तुमकां चॅलेंजीस फेस करचे पडले हेतून मोस्टली आमकां स्मोकान आमकां फायर फायटींग करूंक मेळनासलें आमकां आनी लोकांकूय हे करूंक मेळनासलें आमकां भायर काडून रेस्क्यू करूंक मेळनासलें आमकां आतां सद्याक हे केलां स्मोक कमी जालो हय आतां सगळे ऑलमोस्ट क्लियर जाल्या फूल खाली केल्या बिल्डींग आमी हय फूल कितले तुमी गाडयो यूज केल्या 3-4 यूज केल्या आमी गाडयो थोडे वाटेर आहा आनी थोडे फायर फायटींग चालू आहा हय तुमी एम्ब्युलन्साक कळयलेले आसा सर आजुनी एम्ब्युलन्साक कळोवंक ना आमी पुलिसांक हे केल्या पुलीस मागीर लेट येयल्या आतां हे करतात आतां हेल्प करता एम्ब्युलन्स कित्याक घेवना सर ना इतलो पेटोवंक नासलो पेट्टालो वर्सान वर्स पेट्टा म्हणल्यार कमी जाला आतां एक चड पेट्रोल अनकंट्रोलेबल आसलो हय हय हो सारकोच कित्याक सरावंडींग आनी विंड डायरेक्शन आमकां फायर फायटींग करूंक मेळना चड करून त्या खातीर आतां हे केलें आमी आतां वारो चड आहा हे आतां शेतान फिल्डान आहा पळय थंय उदक घालता बारी आपली लीफ करता तांकां दुसऱ्यांचे पडलें नासता मागीर तो स्मोक जो वाऱ्यान सगळ्याक स्प्रेड जायत उरता फायर न्हू ते तशें जाता मागीर आउट ऑफ कंट्रोल जाता मागीर पावोवपा जायना हेंचे कडेन मागीर ते घालता आनी वयता आपल्या घरा कडेन गेल्या वर्सा काय शेतकऱ्यांक सांगिल्लें न्हू की 2 पार तुमी मातसो उजो घालूं नाका सांगून काय फायदो ना हांकां सगळें सांगलेलें आमी तांकां काय सांगून फायदो ना हांकां असले तेच पूण अजून कोणाचे जिवाक बीन अशें कांय जावंक ना जिवाक कांय ना सद्या सोरो म्हणजे टोटेज आहा पळय ते मातशे हे जालेले आहा तेच जावन हे जालेले आहा तुमी अशें कितले पयल्या वाटेन आतां मेळ आसतले म्हाका 20+ आनी टोटेजू म्हाका 50+ पयले आमी स्नेक्स आनी टोटायज फूल टोटल ओके बरें तुमचें नाव सर रणजीत रेडकर थँक्यू खरेंच जे आमचे फायर फायटर्स आसा
तांकां खरेंच वालोर दिवपाचो, कित्याक की तेंच्यांनी हांगासर मोरून म्हणटा तशें काम केल्लें आसा. मोरून लोकांक हांगासून बिल्डिंगेंतल्यान भायर काडिल्ले आसा, ना आपली जिवाची पर्वा करता. त्याच बरोबर आमी एका ऑफिसराक पळयलें, ताणें एका जे एक धाकटेशे भुरगे आशिल्ले एका एक सेकंड फ्लोराचेर आशिल्ले, तेंच्यांनी ताका घेवन हांगासर येयले. सद्याक तुमकां आमी जे विज्युअल दाखयता ते सद्याचे आसा ते जी फायर फायटिंगाची गाडी आसा ती सद्या हांगासर पाविल्ली आसा. सद्या हांगासर आमी पळोवपाक शकता एम्ब्युलन्स 108 आसा ती हांगासर एमर्जन्सी म्हणून हांगासर सद्याक पाविल्ली आसा. टायम आतां पावो दाखयता तुका.